पण तुमचं एक तो स्टेटमेंट आयला की सारकें न्ही पळय पोलरायझेशन ते म्हणटा की BJP करूंक सोदता वेरियस फॅक्टर घालून पण म्हाजे कडेन ऑडियो क्लिप म्हाज्या मतदारसंघात जे पल्पेटाचेर पडून तेणी जो स्टेटमेंट केल्लो आसा की वोट मारता तेन्ना चिंतून मारा हे ओके वोट मारा आनी या हे ओके पूण ताका हेका म्हणनाका ताका म्हणनाका BJPक म्हणनाका हेचो अधिकार कोणें दिवना सांगपाक लोकांक जाय ताका ते मारतले आमी लोकांक कन्विन्स करता आनी आमी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचें विजन पळोवन जे फुडल्या देशा भितर 2047 हे लक्ष आसा आमचो देश व्हडलो फर्स्ट नंबर 1 जावचो जगांतलो भितर हें आमचें लक्ष आसा आनी प्रायम मिनिस्टर स्टेटमेंट ऑलरेडी केल्लो आसा की फुडलेले 5 वर्सां भितर 3 वर्सां भितर नंबर 3 जातलो 5वांतलो सो हे सगळी गोश्टी जर आमी वयता ते नाकालेले विशय करता ताका लागून हांवें तो स्टेटमेंट केल्लो सकाळी कित्याक हांवें स्वता बुधार तेन्ना हांवें गेल्लो ह्यो गोश्टी हांवें पळयल्ल्यो आसा सो म्हाका दिसता हे ना करतात लोकांक फक्त सांगप की बरे मनशाक वोट मारप आमची पयली वेळार बरी मनीस आसा इवन दो शी फर्स्ट टायम शी इज एक्टीव इन सोशल लायफ पण सोशल लायफान एक्टीव जावन पॉलिटिक्सान येयल्ले पण कितें रॉंग आसा आमी सोशली एक्टीव आसा सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंत बघता आनी हांवें स्टेटमेंट केल्लो सारको केल्लो आसा आनी आय स्टे बाय माय स्टेटमेंट वॉट एवर इज डन ऑन द हे इज नॉट करेक्ट दर वेळा जाता अशें दर वेळाची सोडून दी आतांच्या वेळार जे जाता पळय हे सारकें न्ही तांकां जर सांगपाक जाय आशिल्लें जो स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्ली की सगळ्यांनी वचून वोट करपाक जाय हो स्टेटमेंट इज वेलकम स्टेटमेंट सगळ्यांनी करप बऱ्या मनशाक वोट करप वेलकम स्टेटमेंट पूण जे स्टेटमेंट ते करता पळय म्हजें रिकॉर्डिंग आय वील नॉट टॉक ऑफिशियली म्हाका फुडें धाडपाचें ना रिकॉर्डिंग तें पूण सगळ्यांक दिसता पळोवपाक जाय तेणी म्हजे कडेन पळयचें